थंयचो चलत वेताना जेसू मानवीर बसलेल्या माथ्यू नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताच्या फाटल्यान गेलो. तो घरान जेवणाक बसलेलो आसतना सबाळ 2 वस्तुदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी तांच्या शिसा बराबर जेवणाक बसलेले. हें पळोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वस्तुदारां आनी वायटोवे सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसलेल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतराचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबाविणी सुगुणाय न्हय पूण अगुणायक आपोवंक हांव आयलां.